नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनात येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नेस्लेच्या कंत्राटी कामगारांक न्याय मेळोवरेन बसतले आमरण उपेशणाक लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचो प्रश्न करूंक पळयना सुटावो कंत्राटी कामगार संघटनेचो आरोप। गोय पुलिसांचे कारवाईची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली तुस्त। ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावची म्हूण गृह मंत्रालयाक बरयतले पत्र, सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। बांबोळी जीएमसी भायर सापडिल्ल्या कुडीविशीं आक्षे पुलिसांनी केलो। खुनाचो गुन्यांव नोंद, दादल्याक दुबावीत पद्दतीन आयिल्लें मरण, पुलीस करतात फुडलो तपास। पेडण्यां सानपिरायेच्या चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणांत समीर कोरगांवकारा आड गुन्यांव नोंद, पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। अंदू सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्याचो। मॉन्सूनाचो पयलो अदमास जारी, फुडलो अदमास मे अखेरेक जातलो जारी। गोय पुलिशेच्या गुन्यांव फाटण ड्रग्स रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। मोरगांव चिकळणा धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त। आता खबरो विस्तारांत। बेकारीचे संकश्ट आयिल्ल्या नेस्लेच्या कंत्राटी कामगारांक न्याय मेळना जाल्यार आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन दिल्या। ह्या कामगारांचे सध्या धरणे आंदोलन सुरू आसा। मावळिंगेचे नेस्ले कंपनीन 30 कंत्राटी कामगाराक कामावयल्यान कमी केल्यात। ह्या कामगारांक न्याय मेळचो म्हूण राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन फाटल्या 31 मार्चा सावन धरणे आंदोलन सुरू केला। संबंधित यंत्रणे कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचो प्रश्न कानार मनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला। आम्ही 31 तारखेक बसलेले, मार्चाच्या 31 तारखेक बसल्यो, परत 4 तारखेक बसल्यो, 9 तारखेक बसल्यो, 12 तारखेक बसल्यो, आज 16 तारीख। मॅनेजमेंटाक लेटर दिवन आज 1.5 महिनो जायला COD चार्ट ऑफ डिमांड दिवन त्याच्या उपरांत परत रिमांडर लेटर दिलाय 14 दिसांनी, तरी त्यांची कांयच प्रतिक्रिया ना, रिप्लाय काय देत ना। इवन परत 7 तारखेक, ह्या महिन्याचे 7 तारखेक कमिशनर, लेबर कमिशनर आणि लेबर सेक्रेटरी परवरी हांकां लेटर दिला की हे कंपनी जाणून बुजून मुद्दाम हे करता, मात तुम्ही लक्ष घालचे हेचे जाल्यार आमकां पुढचे पाऊल उखलचे पडलेले आम्ही लेटरान तांकां सांगलेले आसा। आज 15 दीस जावन गेले हांगासर आम्ही हांगासर आमकां आमदारां, MLA, CM, माननीय मोदी तांकां सगळ्यांक लेटरां दिलेली आसा। जशी गोंयांत दिल्या तशी सेंट्रलाक दिलेली आसा, त्या डिपार्टमेंटाक दिलेली आसा। आज पासून कोणीच जात घेतली ना आणि अशें दिसून येता की एक कंपनी मुद्दाम जाणून बुजून येवंक सोदिना बसोंक आमच्या कडेन। तुमकां मॅनेजमेंटान भेट बी घेतली कितें? मॅनेजमेंटान कांयच आमकां भेट दिवना, रिस्पॉन्स ना। इवन ते भितर भुरग्यांक जे कोण आमच्या वांगडा बसता हांगासर तांकां भंय घालता, ते भितर भंय घालता म्हणजे तुमकां काडून व्हरतले म्हणून भंय घालता तांकां। हे मॅनेजमेंट, हे HR मॅनेजमेंट आणि हे कंपनी कॉन्ट्रॅक्टर मेळोन सगळे प्लॅनिंग करता आणि आमच्या वांगडा जे कोण भुरगे बसता तांकां सांगता बसतात तुमकां काडून व्हरतले म्हणून। ऑलरेडी आमी कमिशनराक सांगलेले हे मॅनेजमेंट अशें करता। युनियन करप हे आमचो रायट आसा आणि खंयच्या युनियनान जॉयन जावप हे आमी ठरयतले। हे कॉन्ट्रॅक्टर सांगपी कोण हे सांगता, हे जाणून बुजून मुद्दाम करता। आता सरकाराकच सांगलेले आसा। म्हाका एक सांग, कोण तरी लोकप्रतिनिधी बी येवन मेळ्ळे तुमकां? आमकां लोकप्रतिनिधी कोण ना, MLA कोण ना, सगळ्यांक लेटरां दिलेली आसा। आता तुमची फुडली आता समजा जायना आम्हा उपाटमाचो प्रश्न येयलेलो आसा। लास्ट आमकां पुढच्या पाऊल म्हणजे हांगाच टॅकल करचो पडटलो, हांगाच मारचें पडटलें, चान्स ना। ह्योच उपाय आनी काय, सरकारान हेची दखल घेवची। आयज पासून कोणच बघिना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। गोय पुलिसांचे कारवाईची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें तुस्त केल्या आनी परबी भेटयली। गोंयांत भायल्यान येवपी ड्रग्स धरतात म्हूण कांय जाणांक टिका करपाक मेळटा। ह्या प्रकरणाची कनेक्शन थायलंडाक आशिल्ल्यान ताची सखोल चौकशी जावची म्हूण गृह मंत्रालयाक पत्र बरयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान धरिल्ले ड्रग्साचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयलो।
जेन्ना गोंयांत ड्रग्स आयला पयली तेन्ना आमचे ANC असो किंवा क्रायम ब्रांच असो रेड मारल्या. रेड मारून धरल्या उपरांत हे जे टिका करता पळय ताका सांगूंक सोदता धरिनासतना रावंक ना. आमी वयल्यान धरल्या म्हणून तांकां हे जे हा पळय टिका करूंक मेळटा हांकां. हे ड्रग्स खंयच्यानूय येवं आतांचो तर आमकां ट्रेस जाता त्या प्रमाणे तो थायलंड काय खंय तरी म्हणटा तेणी घेवन येयल्लो. बट आमी क्रॅक करप खरेंच आमच्या पुलिसांचे कॉन्ग्रॅच्युलेट करपाक जाय आसलें. इतके पयशे सगळे एअरपोर्ट आनी हेचे करून दिले. आय एम रायटींग फॉर द म्हणजे हेजें डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून आमी होम मिनिस्ट्री सुद्दां बरयतले. कारण इतक्या पयशे नासतना बाकीची सेक्युरिटी गोवा पुलिसांक खरेंच कॉन्ग्रॅच्युलेट करपाक जाय. हातूंतल्यान तेणी हेजे व्हडलो फर्स्ट टायम हेजो व्हडलो कन्सायनमेंट जो आहा पळय न्ही तो डायरेक्टली रेड करून धरलो. बांबोळी GMC भायर बेळगांवच्या संतोष कांबळी हाची कूड मेळिल्ली. हे विशीं आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा 13 तारखेक बांबोळी गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्यार कुशीक आशिल्ल्या गाड्यान ताची कूड सापडिल्ली. ताचे तकलेन फाटले वटेन घावे आशिल्ले तेन्ना पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो. चौकशी उपरांत आक्षी पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. बांबोळे GMCचे भायर जी दुकानां आसात ती वेंडर्सांक लागून दिल्ली, पूण ती दुकानां आजून ती थोडी दुकानां बंद आसात. त्या दुकानांचे भायर आयतारा सांजे एक डेड बॉडी मेळिल्ली आनी ही डेड बॉडी जी आसा ती संतोष कांबळी जो मूळ बेळगांवचो पूण रावतालो सांताक्रूज. हेजे वय 50 वर्स सुमार आशिल्ले आनी ही जी डेड बॉडी आशिल्ली ती डेड बॉडी तेजी तकलेक मार लागलेलो अशें थंयचे जे पुलीस आशिल्ले तेंचे कडल्यान आमकां जी म्हायती मेळिल्ली तेन्ना तेजी जी डेड बॉडी आसा तेजी तकलेक मार लागलेलो आनी थंय सायडीक एक फातर आशिल्लो. त्या फातराक ते रगत सुद्दां लागलेले. सो ही जी डेड बॉडी आसा ती ह्या डेड बॉडीची फॉरेन्सीक तपासणी जाली. मागीर उपरांत पुलिसांनी डेड बॉडी ती आपली ताब्यान घेतली. आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आसा ती पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. जाल्यार हेजी फाटली जी चौकशी आसा ती आक्षे पुलीस करता. आनीक आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आयताराक सापडलेली ती आक्षे पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा आनी सगळी सेक्शन जी आसा ती मर्डराची सेक्शन लावन ही FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. पेडण्या खाजने वाठारांत सांत पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात समीर कोरगांवकार आड पेडणे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. गोंय बाल कायदो आनी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सांत चलयेचेर 14 एप्रिलाक हल्लो जाल्लो. ते उपरांत चलयेचो आवय बापूय तशेंच थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातिल्लो. 14 एप्रिल रोजी देशभरात गावागावात राज्यात राज्य पातळीवर तालुका पातळीवर व्हडा प्रमाणात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती साजरी करपाची कार्यावळ सुरू आशिल्ली. आणि त्याच काळात पेडणे तालुक्यात एका दलित अल्पवयीन युवतीचो छेडछाड करप तिका मारप असो गुन्हो घडलेलो आणि ताची कागाळ ताच्या आई वडिलांनी पेडणे पोलिसांकडे दिल्ली. पूण पेडणे पोलिसांनी हाचेर 2-3 दीस कांयच दखल घेवंक नाशिल्ली आणि ताचो राग काढत काल राती थळावे नागरिक आणि नागरिकांनी एक धडक मोहीम पेडणे पोलिसांचेर स्टेशनाचेर व्हेली आणि बेगोबेग जो कोण संशयीत आसा तांचेर गुन्हो नोंदवचो आणि ताका अटक करची अशी मागणी केली. त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी समीर कोरगांवकर हांच्या विरुद्ध FIR नोंद केल्या आणि फुडली कारवाई सुरू आसा. आयज जायत्या वाठारात कायदा सुव्यवस्था बिघडल्या कारणान ल्हान व्हड गुन्हे घडत आसात. पूण अशे गुन्हे घडटाना पोलीस फाटी कित्याक रावता की तांचेर खंयच्याय राजकर्त्यांचो राजकीय दबाव आसा काय असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. काल राती पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना मागणी केली त्या उपरांत तांणी सांगले की जो कोण संशयीत आसा ताका बेगोबेग अटक करची आणि तांचेर कारवाई करची अशी मागणी केल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक TV खातीर.
गोंय पुलिशेच्या गुन्हा फाट्यान मुरगांवचे कोर्टात धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन निंबू विन्सेंट तशेंच रेशमा आनी मंगेश वाडेकर ह्या जोडप्याक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. च्या गुन्ह्या फाट्यान ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुरगांव चिकोळणा वाठारांत एकलो ड्रग्स कन्सायनमेंट दिवपाक येतलो अशी माहिती पुलिशेच्या हाताक लागिल्ली. ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन सापळो रचून ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकार हांणी चॉकलेटीच्या पाकिटांनी भरिल्लो ड्रग्स विकपाक हाडिल्लो. पुलिशेन दोगांची तपासणी केले उपरांत तांचे कडेन 4.325 किल ड्रग्स सापडलो. बाजारात ह्या ड्रग्साची किंमत 43 कोटी 20 लाख रुपये आसा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन वास्को सड्यावेल्या रेशमा आनी मंगेश वाडेकार ह्या जोडप्याक तशेंच बायणाच्या निबू विन्सेंटाक अटक केली. ह्या ड्रग्साच्या प्रकरणात रेशमा वाडेकार ही बायल मुख्य सूत्रधार. तिनेच हो ड्रग्स खंयच्यान तरी हाडिल्लो. 2 म्हयन्या पयलीं ही बायल देशाभायर खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागल्या. त्या वेळारूच हो ड्रग्स हाडला काय कितें असो पुलिशेक दुबाव आसा. ते दृश्टीनूय तपास सुरू आसा. रेशमा, निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकर हांकां हो ड्रग्स सप्लाय करपाक दिल्लो. जेन्ना हे दोगूय जाण हो ड्रग्स घेवन सप्लाय करपाक वयताले तेन्ना ते पुलिशेच्या जाळ्यांत आडखले. हो ड्रग्स खंयच्यान हाडिल्लो आनी तो कोणाक दिवपाचो आशिल्लो ताचो पुलीस तपास करतात. उनको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज़ अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे. तो उस कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था. तो हमने लोगों को जब अप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन. मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर. तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था. एक छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ़ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स. तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे. और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकेन. तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया. हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकेन. तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले है निबू विन्सेंट. निबू विन्सेंट सन ऑफ पीवी विन्सेंट एलियास विन्सेंट. दूसरी एक लेडी है रेशमा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड सडा मारमुगांव. तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर. तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों. ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में. तो इनका जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है. तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था. तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है. तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेशमा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विन्सेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पे बेचने की कोशिश कर रही थी. तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है. टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है. तो 43 करोड़ 20 लाख. तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांवांतल्या सगळ्या मुखेल प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली आसा. 2027च्या वेंचणुकेक भाजपूच सत्तेर येतले असो दावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें केलो. मडगांवच्या लोकांचे बेगीनूच आजचे दिन येतले अशें मडगांवांत घडोवन हाडिल्ले भाजप कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पहिलो प्रश्न आसता की मडगांवांत अच्छे दिन केन्ना येतले काय म्हणून. पण हांव एक नक्की सांगता, म्हणजे तांच्यानी व्हिडिओ कॉल केन्ना विचारना आनी तांच्यानी केन्नाच हो प्रश्न विचारूंक ना. पण कावन्सिलर विशेश करून विचारता. पण हांव एक नक्की सांगता की जाता तितक्या बेगीन मडगांवकारांक अच्छे दिन जे आसा
ते आपल्याक ते म्हाका परत याद करता आनी खंयचे बुलबुल फिल्म फेस्टिवलाचे पयले फावटी बुलबुल फिल्म फेस्टिवल आमी मडगांवांत केले आनी मडगांवांतल्या पॅरंट्सांनी भुरग्यांनी ताका इतको बरो प्रतिसाद दिलो की आमी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करता आसतना परतूय बुलबुल फिल्म फेस्टिवल जे आसा पळय हें मडगांवांत करपाचें थारायलां. म्हणून म्हणजे जशी पणजी डेव्हलप जाता त्याच धर्तीचेर मडगांवूय डेव्हलप जावपाची गरज आसा आनी डेफिनेटली की मडगांवूय डेव्हलप जातालें. हांव तुमकां सगळ्यांक हांवें कित्याक सांगलें कारण तांकां आपल्या मडगांव शहराचे किंवा मडगांव मतदारसंघांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी पुराय शहराच्या बरोबर लोकांची चिंता आसा आनी लोकांची चिंता आसतना दोन तरेन आमी म्हणटा की बरेचशे फावटी रेग्युलरायजेशन ऑफ द हावजीस हो खरो तांच्या आवडीचो विशय म्हटल्यार ताका बेगीन जाता तितके बेगीन तो करपाक जाय तेच्यानी सारकी तितली कळकळ आनी तळमळ घरा लोकांची रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणटाले. घरा कोणाची भिजून वचूंक हय थोडे कदाचित इशू वेगवेगळे आसतले पूण एखादे आत्ता जर कॉम्प्लिकेट आसत जाल्यार जो तो कोण तरी कोर्टान वयता दुसरो कोण तरी ऑर्डर पास करता आनी ते जेन्ना डेमोलिशन तुटता हांवूय तें सांगता पण ती घरां रेग्युलरायज करपा खातीर सरकारूय बी म्हणजे जाता तितके बेगीन ताजेर म्हणजे योग्य निर्णय घेतलो इतकेच हांव म्हणू शकता आनी तांचोय हांवें म्हज्या भाशणांतल्यान म्हटलें की ताका तळमळ बारीक लोकांची आसा आनी ह्या बारीक लोकांचे उलयता आसतना तुमी जर पळयता हांव फाटले 6 वर्सां ते एक विशय कायम आनी प्रामुख्यान काडटाले जर तुमी पळयशात कोणाचो विशय खबर आसा तुका प्रामुख्यान ते विशय जो काडटा ते म्युनिसिपालिटी वर्करांचो. सजून ते म्हणटाले की ना आपल्या टेक्निकल आतां धंदा आसा की आपूण तांकां कांय दिवपाक शकना पण म्हणटालो एक काम कर बाकी सगळे सायडीक दवरपाक जाता बट म्युनिसिपालिटी वर्करांक न्याय दिवपाक जाय ह्या कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाल्ल्या पुरुष नाटका वेळार जाल्ले लायटीच्या गळाचेर मंत्री गावडेन हात वयर काडल्यात. जबाबदारी स्विकारपाची सोडून मंत्री गोविंद गावडेन PWD कडेन बोट दाखयले. नाटका वेळार लायटीन तांत्रीक बिगाड जावपाच्या प्रकरणात वांगडी सचिवा कडल्यान अहवाल मागयला. 1-2 दिसांत अहवाल मेळटलो म्हूण मंत्री गोविंद गावडे सांगता. 2 दीस पयलीं अभिनेते शरद पोक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ताणें हात वयर काडल्यात. सरळ जबाबदारी स्विकारपाची सोडून ताणें PWD कडेन बोट दाखयलें. नाटक सुरू आसतना लायटी बंद पडप ही तांत्रीक गजाल. हे विशीं आपणे खंय अहवाल मागला. 1-2 दिसां भितर अहवाल मेळटलो अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव पुलिशेन सध्या मडगांवच्या आगाखान गार्डनांत गस्त घालपाक सुरवात केल्या. ह्या गार्डनांत भिकारी आनी सोरट्यांचो वावर पडला. देखून मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी तांचेर कारवाय करपाचो आदेश पुलिसांक दिल्लो. रातच्या वेळार गार्डनांत जुगार आनी हेर नाका जाल्ल्यो बेकायदेशीर घडणुको घडटात. ही समस्या गोमंतक TVन फाटल्या सप्तकांत उक्ताडार हाडिल्ली. ते उपरांत आतां मडगांव पुलिशेन ह्या गार्डनांत आशिल्ल्या भिकारी आनी सोरट्यांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. काही दिसां पयलीं आमी एक इशू हायलायट केल्लो तो म्हणजे ह्या मडगांव गार्डनाक जे गैरप्रकार जातात ताजे बद्दल आनी हांगा जे गार्डनाक भायर बाग आसात ताजेर जे बेबदे जावं मायग्रंट्स बसून जे सगळे गार्डनाची वाट लायताले लोकांक हाजो त्रास जातालो हो इशू आमी हायलायट केल्लो आनी आतां मडगांव पुलिसांनी हाजेर एक्शन घेवपाक सुरू केल्ली आसा. मडगांव पुलीस आसात ते तांणी एक टीम तयार केल्ली आसा आनी ते हांगा प्रत्येक वराक एक रावंड मारतात. गार्डना भितरूय मारतात आनी गार्डना भायरूय मारतात आनी कोण हांगा जर गैरप्रकार करतात तांकां ते धरतात किंवा तांकां ते हांगच्यान फसकावन घालतात. सद्याक तांणी जितले जे बेबदे गार्डनाचे भायर सर दिताले तांकां हांगच्यान फसकावन घाल्ले आसात आनी गार्डना भितर जे कोणी गॅमलिंग जावं बाकीचे कितें करताले तांकांय तांणी धरपाक चालू केल्ले आसा. सो आतां जे हांगा गैरप्रकार करताले तांकां एक मनाक भंय पडला आनी गार्डन हळू हळू क्लीन जावपाक लागला. अशेंच जर पेट्रोलिंग चालू उरलें जाल्यार हें गार्डन आसा तें परतें आपलें पयलींचें जें वैभव आसा तें ताका परतें प्राप्त जातलें अशें आमकां दिसून येता. पुलिसांनी सद्याक फाटलीं 4-5 दीस हें पेट्रोलिंग चालू केल्लें आसा आनी आतां
हे हांगा सद्याक परती तांणी चालूच दवरिल्ले आसा. अशें जे चालू उरचे ताजे नंतर हांगा लोकांक कोण येते जे प्रकार करताले ते सद्याक थांबपाक लागल्यात अशें दिसून येता. म्हणटा ते खातीर हांव गौरव मलकानीकार. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान भ्रष्टाचार जाला. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो ह्या घोटाळ्यान आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचें नांवूय फुडें येता असो गंभीर आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हाणें केलो. पणजेच्या भाजपा मुख्यालयान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. गरीब मुस्लिम लोकांक अर्थीक दिश्टीन सक्षम करपा खातीर आशिल्ल्या वक्फ जमनीचो गैरवापर जाला. सरकार आतां सगळ्या वक्फ मालमत्तांची म्हायती ऑनलायन पोर्टला वरवीं लोकां खातीर उक्ती करतले. तशेंच बेकायदेशीर कब्जो केल्लो वक्फ बोर्डाच्यो जमनी परत्यो ताब्यांत घेवन त्यो गरिबां खातीर हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्था उबारपा खातीर करतले अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहन दास अगरवाल हांणी सांगलें. इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चा कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के सीईओ और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता. मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया. मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो. उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में. जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी. उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है, 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई, 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं. उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए. एक नाम मैं खाली आपको देकर के जाऊंगा. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं. उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है. अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेवेंत असताना वेगवेगळ्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी आस्पाव आशिल्ल्या वीज खात्याच्या 6 कर्मचाऱ्यांचेर खात्या अंतर्गत कारवाय जाल्या. 2022 सावन आतां मेरेन 6 जाणांचेर वेगवेगळी कारवाय जाल्या. 2 जाणांक सेवेंतल्यान काडून उडयले जाल्यार 2 जाणांक निलंबीत केल्या जाल्यार 2 जाणांचेर तात्पुरती कारवाय केल्या. पळयात. वेगवेगळ्या प्रकरणांनी घुसपिल्ल्या वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचेर खात्या अंतर्गत कारवाय जाल्या. 2022 सावन आतां मेरेन वीज खात्यान 6 कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय केल्या. भ्रष्टाचाराचो आरोप आशिल्ल्या ज्युनियर अभियंत्याक 2 टप्प्यांतली पगार वाडूच दिवंक ना अशें आसलें तरी ताचेवेली केस मात कोर्टात चालू आसा. जाल्यार पॉस्को कायद्या खाला एका लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. तशेंच खून प्रकरणात दोशी आशिल्ल्या ड्रायव्हराकूय सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. खुनाचे घडणुके उपरांत ताका अटक जाल्ली, मात अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात ताका जामीन मंजूर केलो. दुसरे वटेन गैरव्यवहार प्रकरणात एका क्लार्काक सेवेंतल्यान काडून उडयलो जाल्यार दुसऱ्याक वेंचणुके वेळार फटवणूक प्रकरणात अटक जाल्ली. उपरांत ताका जिल्लो अधिकाऱ्यान सेवेंतल्यान काडून उडयलो. तशेंच पॉस्को कायद्या खाला अटक जाल्ल्या लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर सध्या शिरगांवांत उमेदीचे ल्हार फागपाक लागला. देवस्थान समिती लेगीत कामाक लागल्या. मजगतीं भाविकांनी लाकडाचे बरे परस्पर होमखण सुवातेचेर उडोवचे न्हय अशी विनवणी देवस्थान समितीन केल्या.
देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रे वेळार लाखांनी भक्त शिरगांव गावात येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हणून देवस्थान समिती आतापासूनच कामाक लागिल्ली आसा. जात्रा आमची आसा लयराईची ती 2 तारीख जात्रा आसतली आणि 3, 4, 5, 6 ह्या दिसांनी कौलां आसतली. त्या संदर्भात आमची देवस्थानची पुरे तरेन तयारी चालू आसा की लाकडां हाडपाची कोणा खातीर लाकडां, रंगोली, साफ सफाई हे काम आमी प्रत्येक गटांनी चालू केलां आणि ते एक 4-5 दिसांनी तें कंप्लीट जातलें. म्हणजे जत्रेची पूर्व तयारी म्हणजे सादारण आमी सगळीच केल्ली आसा आणि आमकां सगळ्या लोकांचो साथ आसा. हांगा जात्रेक सादारण कितलेशे भावीक येतात सादारण? ना कितें आसा जात्रेक भावीक दिसान दीस न्ही नंबर वाडत आसा. तसो नंबर आतां मेजपा सारको ना. लाखांनी लोक येतात आणि आतां कितें आहा लोकां कडेन वाहनां आसल्या कारणान लोक येता दर्शन घेता परत वयता. तशें 2 आमचे कितें आहा सकाळीं येता परत फराळाक घरा वता गोंयचे बी आसा ते आनी सांजचे परते येता गाडी घेवन. तसो नंबर हे करप न्ही सामको डिफिकल्ट जाता. पूण लाखांनी लोकांची ये जा चालू आसता. मागीर दुसरे दिसा पासून जे कौलांक आसा ते बी कंटिन्यू आसा. ते बी लाखांनी लोक येता देवच्या दर्शनाक कौल घेता आनी ते आपले समाधान करता की कौल जाल्यार बघून ते एक तरेन तांकां समाधान मेळटा. मजगती आगमन केल्ले प्रमाण सध्या भाविकांकडल्यान होमखण स्थळाचेर लाकडांचे भरे घाल्यात. मात हे भरे होमखणाक वापरिनात. भरे घालचे पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला. देवस्थानान निर्णय घेता म्हणजे आता की लोक भरे घालपाची पद्दत न्ही ही आमच्या हितून ना. कित्याक जो पर्यंत आमचे होमखण जायना न्हू तो पर्यंत होमखण हे फक्त आमचे होमखाडी म्हणून सेवेकरी आसा न्ही तो मुळगोचे जात्रे दिसा एक भरो घालता. एकूच भरो आमचो आणि त्याच्या नंतर होमखाडी जो कावळ्या रानांसून न्हंयसून लाकडां हाडटा ती दाळ्या नंतर कोण तरी एक पयलीं लाकडां फुडें घालताले. पूण आज कितें जाला की फॅशन जावन पडल्या आनी कोणाचे कोणूय लाकडां हाडटा न्ही आनी ते घालता कसलेय घालता. सामिंटो घालता, दिणो घालता, कसलेय घालता. म्हणजे काजीची घालता, आंब्याची घालता. ही दिखाची झाडां ही दोनी जाणां होमखणाक वयता तांकां मारत बसूंक शकता. लोकांक हांव लोकांक अशें आवाहन करता आजूय बी की तेंच्यांनी जाता तितली लाकडां हाडपाचो प्रयत्न करूंक येना आनी ती लाकडां आमी वापरचें. कितें तर ते आंगवण आल देवस्थाना कडेन संपर्क करचो. जेंच्या कोणाक त्या संदर्भात कितें विचारणा करपाचें आसता आनी कितें करपाचें आसता तर तेंच्यान देवस्थान कमिटी कडेन संपर्क सादपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें